कॉर्पोरेशन आणि गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्या वतीन मटेरियल रिकवर फॅसिलिटीज हाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात बाब महेश पाटील, चेअरमॅन ऑफ गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, अंकित यादव, इट इज द मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटीज, त्याचबरोबर के गणेश फ्रॉम द बिस्लरी इंटरनॅशनल, गौरवी संजय नाईक सरपंच हरवणे पंचायत, अजय मळीक पंच, आग्नेलो जॉर्ज सीओ, त्याचबरोबर मिनरल फाउंडेशनचो डॉक्टर तेंडुलकर, आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचे सगळे बाकीचे स्टाफ, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सगळे स्टाफ, बाकीचे सगळे हरवणे ग्रामपंचायतीचे पंच, ग्रामस्थ, सगळ्यात पयली हांव बिस्लरी इंटरनॅशनल हांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी तांच्या बरोबर संपूर्ण अर्थ इंटरनॅशनल हांचे त्या दोगांय खातीर नेटान तुमी सगळ्यांनी ताळयो मारपाची गरज आसा. पयली गजाल, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतली बिस्लरी इंटरनॅशनलाक स्वताच्या CSR एक्टिविटींतल्यान संपूर्ण अर्थ आनी मिनरल फाउंडेशन हांकां बरोबर घेवन ह्या पद्दतीची फॅसिलिटीज आमच्या हरवणे गांवांत उपलब्ध करून दिली. ह्या फॅसिलिटीजचो फायदो दोन कारणां खातीर आमकां जातलो. एक म्हणजे संपूर्ण जी ड्राय वेस्ट कलेक्शन सरावंडींग पंचायतचो जो जावपाक जाय तो ड्राय वेस्ट हांगासर आमी कलेक्ट करपाक शकतले आनी खऱ्या अर्थात आमी जाका म्हणटा वेस्ट टू वेल्थ हाजे जे आमी सातत्यान बरेच जाण उलयता पण प्रॅक्टिकली तेजेर काम खूब कमी प्रमाणात करता. बट बिस्लरी इंटरनॅशनल हांच्यांनी सपोर्ट केल्ल्या कारणान आमी वेस्ट टू वेल्थ हे जनरेट करपाक शकतले. संपूर्ण अर्थ इंटरनॅशनल हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात हांगासर वेस्ट टू वेल्थ जाता आसतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जवळपास 20 ते 22 लोकां खातीर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जाता, आमच्या लोकांक काम मेळटा, ही एक बरी गजाल आसा. त्या निमित्तान सगळे जे वेस्ट गांवार हांगा थंय पडटले ते वेस्ट एकी कडेन येता आनी अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज ते हांगासर क्रिएट केल्या, त्या बद्दल हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करता. गोंय सरकार सातत्यात वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज वेगवेगळे कडेन आमी जनरेट करता, वेगवेगळे कडेन आमी तयार करता. हांव तितून डिटेलान वचना. म्हणजे आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एट सालिगांव, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एट सालिगांव, बायोमेडिकल वेस्ट एट कुणय, इंडस्ट्रियल वेस्ट एट पिसुल्ले, केमिकल वेस्ट एट पिसुल्ले, कन्स्ट्रक्शन वेस्ट, अशे डिफरंट फॅसिलिटीज आमी डिफरंट जाग्याचेर उपलब्ध करून दवरल्या. बट ताज्याय व्यतिरिक्त गोंय सरकार हे स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, स्वच्छ गोंय, नितळ गोंय हे दवरपा खातीर आमी सातत्यात काम करीत आसा. म्हाका दिसता सगळ्या ग्रामपंचायतींनी आमच्या हरवळ्या ग्रामपंचायतीच्या सारको जर इनिशिएटिव्ह घेतलो जाल्यार आपलो गांव स्वच्छ दवरपाक, आपलो गांव सुंदर दवरपाक प्रत्येक पंचान इनिशिएटिव्ह घेवपाची गरज आसा. ती जर पंचान इनिशिएटिव्ह घेतली जाल्यारूच आपलो गांव हो स्वच्छ आनी सुंदर गांव उरूं शकता. आमी जाका म्हणटा जशें स्वयंपूर्ण गांव जावपाक जाय त्याच बरोबर तो सुंदर गांव जावपाक जाय, स्वच्छ गांव जावपाक जाय. ही मोहीम जी आसा पळय ही पंचायतींनी राबोवची पडटली, जाल्यारूच स्वच्छ आनी सुंदर गांव जातलो. दुसरी गजाल आमी पळयता की मेजर वेस्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आनी जो हॉटेल वेस्ट जे जनरेट करता ताजेरूय आमी वर्किंग सुरवात केला. आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्या सहकार्यान वॉट एवर द बेस्ट पॉसिबल जे आसा हे हांच्याय सहकार्यान म्हणजे इंडस्ट्रियल आनी हॉटेल वेस्ट हो जर आमी ट्रीट करपाक लागलेले आसा, तो जर 100% ट्रीट जालो जाल्यार म्हाका दिसता गोंया इतकें स्वच्छ आनी सुंदर राज्य दुसरें आसचें ना. आनी ताच्याच खातीर आमकां सातत्यात सपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो इंडस्ट्रियलिस्टांचो आनी हॉटेल लॉबीचो हो सपोर्ट जाय. वॉट एवर द म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ताच्या खातीर बाकीची सगळी तयारी करपाक जाय पळय न्ही ती सगळी सरकार करपाक शकता. बट हाज्या फुडें म्हणजे दोज इंडस्ट्रीज आनी दोज हॉटेल्स जर अशा पद्दतीचो कचरो जर जनरेट करपाक लागले जाल्यार सरकार वगी रावचें ना. तांचेर खूब मोठ्या प्रमाणात फायन आसतले किंवा शटडावन आसतले किंवा लायट आनी उदक कट करपाक सुद्दां आमी फाटीं फुडें पळोवचें ना. कारण आमकां गोंय एक टुरिजम स्टेट आसा आनी हे टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान आमकां तितकें स्वच्छ आनी सुंदर दवरपाक जाय. म्हणून सातत्यात सरकार आपल्या पद्दतीन न्यू रिफॉर्म्स इन द वेस्ट मॅनेजमेंट म्हण किंवा ते ट्रीट दवरपा खातीरय वेगवेगळ्या पद्दतीचे कायदेय करपा खातीर सरकारान सुरवात केल्ली आसा. आनी हे सगळ्याक हांव पयल्यान पयलीं ती स्ट्रिक्टली आनी आज आयच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान हांव समेस्त हॉटेलवाल्यांक आनी इंडस्ट्रीवाल्यांक सांगपाक सोदतां की हाज्या फुडें जर तुमच्या अशा पद्दतीचो वेस्ट गांवांनी हाडून उडयतना जर आमकां दिसत जाल्यार आमी शटडावन करपाक सुद्दां फाटीं फुडें पळोवचें ना. हो सरकाराचो इशारो असो समजल्यार जाता. कारण अशा पद्दतीन आमी आमचे गांव हे नितळ दवरता, आमी आमचे गांव हे स्वच्छ आनी सुंदर दवरपाचो प्रयत्न करता. त्या गांवांनी आमी अशा पद्दतीची भायली वेस्ट घेवपाक तयार ना. त्या खातीर पंचच न्ही सामान्य मनशान सुद्दां अशा पद्दतीचे लोक जर आसत पुलिशे कडेन डायरेक्ट कंप्लेन करची. आनी म्हाका दिसता की आमी ही कंप्लेन केल्या उपरांत तांचेरूय बी आमी एक्शन घेवपा खातीर फाटीं फुडें पळोवचें ना. आमी सातत्यात
म्हणजे स्वच्छ स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता सगळ्यांनी जर ही कॅम्पेन म्हणून जर चलयली आसत जाल्यारूच आमी गोंय नितळ दवरपाक शकतले. आमी पळयता की आमी खूब मोठ्या प्रमाणात प्लास्टीक आयज जर पळयत जाल्यार जे डिग्रेडेबल जायना म्हणजे जे वेस्ट जावंक वचना अशा पद्दतीची प्लास्टीक आमी खूब मोठ्या प्रमाणात वापरता. सुरवात प्रत्येक मनशान आपल्यापासून करची की आपूण प्लास्टीक कमी वापरतलो, की आपूण आपल्या घरांतल्यान पोती घेवन भायर वयतलो, मार्केटांतल्यो पोती आपूण विकत घेवचो ना. हाजो जर सुरवात केली स्वताक जाल्यार म्हाका दिसता अर्दी वेस्ट कमी जावपाक शकता. म्हणजे समेस्त गोंयकारा भाव भयणीक रिक्वेस्ट आसा की आमी स्वता पिशवी विकत घेवपाची कमी करात, आमी पिशवी विकत घेवपाची बंद करात, आपल्या घरांतल्यान पिशवी घेवन भायर सरात, जेणे करून खूब मोठ्या प्रमाणांतली ज्यो पिशव्यो आमी बाजारांत आनी मार्केटांत येणे गरजेची सगळी समस्या जर आयज कितें क्रिएट जाता हेल्थ इश्यू पासून बाकी सगळें जर आसत जाल्यार ह्या वेस्टा खातीर जाता आनी ती वेस्ट जावची न्ही म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाची गरज आसा. परत एकदां ही मटेरियली रिकवर फॅसिलिटीज आमच्या हरवळ्या ग्रामपंचायतीत येवन बिस्लरी फावंडेशन तांच्यांनी ही जागा हांगासर घेवन तांच्यांनी फॅसिलिटीज उपलब्ध करून दिल्या बद्दल हांव बिस्लरी इंटरनॅशनल्स हांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी तांच्या बरोबर आशिल्ले बाकीचे सगळे तांचे पार्टनर्स हांचेय बी हांव अभिनंदन करता आनी तांकां सुयेश चिंतिता की अशेंच गव्हर्मेंटाच्या बरोबर इतर तालुक्यांनी इतर पंचायत एरियांनी सुद्धा तुम्ही काम सुरवात करचें. तुमकां वॉट एवर द सपोर्ट यू रिक्वायर्ड इन फ्युचर ऑल्सो. That's why for the Bistari specially thanks from the government of Goa along with you the Samruddhi Sampurna Earth company also very much you are welcome in the state of Goa. Whatever the support you required in future in the other talukas and in other panchayat areas also, our solid waste management and our Goa Pollution Control Board is ready to support you. So definitely you are doing a wonderful job. Once again the congratulations for the you people also. Thank you.